मायनी सुरू करताना कामगारांचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कामगारांक दिला। सेजा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार हांच्या फुडारपणा खाला सेजाच्या दिवचलचे मायनिंगा वयले कामगार बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां साखळेच्या रवींद्र भवनांत मेळ्ळे। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेन शेट हाजीर आशिल्ले। कामगारांनी मुख्यमंत्र्या मुखार आपली व्यथा मांडून आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी केल्या। खणी सुरू जाय मेरेन आमकां पूर्ण पगार दिवचो तशेंच खणी सुरू जातकीच आमकां काम मेळपाकूच जाय अशी मागणी सेजाच्या वेदांत मायनी वयल्यान कामगारांनी केला। कंपनी हार्ड वर्क केलो आनी आमकां भरत आमचो जॉब गेलो जाल्यार आमी आयज जगपाचें कशें। आयज बिचोले कामगार आमकां 3 वर्सां जालीं हाफ पगार आनी आमी तुमचे कडेन ऑलरेडी कितले फाटी येयला आमकां फूल पेमेंट म्हणून। आयज आमचे बँकेन चडशे आमी रिणां आहा आनी आमी जगतले आतां खरें आमची भुरगीं शिकता आमी खातले कितें भुरग्यांक शिकयतले कितें। आयज जर आमकां जर फाल्यां जर आमचो जॉब आसा जाल्यार जशें आमी फाटीं आमचो सारकेलो कामगार एक सुसायड केली तशी आमची परिस्थिती येतली तशी आमची परिस्थिती करून दिवं नाका। तेन्ना आमची एक कळकळीची विनंती आहा तुमी आज जो निर्णय धाडसी निर्णय घेतलो आहा तो निर्णय घेवचो आनी जे सगळे कामगार काडलेले आहा जावं ते ट्रक आसूं बाकीचे कामगार आसूं तांकां सगळ्यांक आमच्या कॉर्पोरेशन अंडर घेवचे आनी तांकां काम दिवचें इतलीच आमची मागणी आहा। जाल्यार हो निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो म्हणूनच घेतला। पूण तुमचो तुमी विशय मांडला पळय कशा पद्दतीन गव्हर्मेंटाच्या क्रायटेरियात कितें बसपाक शकता पळय वॉट एवर तो पळयता। पण एक गजाल आसा लेडीज जरी कोणाय कितें ॲट प्रेझेंट जे वर्कर्स ज्या लेडीजांचेर काम करतले तांकां तांणी 100% परत घेवपाक जाय। ही गव्हर्मेंटा कडल्यान पेट्रोल कंडिशनाची एक कंडिशन आसतली दॅट वर्कर जे आसा पळय 100% वर्कर हे परत जो लीज घेता त्या लिजान तेणी ताका एकोमोडेट करचें पडटलें ऑन दॅट पर्टिक्युलर पोस्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर सॅलरी। आनी हे आमच्या कडल्यान फक्त 100% जे लिजा घेता ताच्या कडल्यान आसतलो। आमचे आतां कल्पने